my two colleagues regarding a separate women's police station in each taluka. हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमांक इतलेंच मागूंक सोदता, ईच तालुका आतांच जायना जाल्यार नॉर्थाक एक आनी सावथाक एक पुणून वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें. आनी रायट नाव इन ईच पुलीस स्टेशन एटलिस्ट एक खूब पुलीस स्टेशनांनी एक आहा पूण 2 लेडी PSI घालचे म्हणून मागणी. कित्याक एक ते लेडी PSI आसता ती खूब फावटी लिव्हेर वयता नाजाल्यार तेंचे विकली ऑफ आसता. सो बायलाची जी समस्या आहा ती लेडी ओनली कॅन अंडरस्टँड बेटर. सो लेडी वील बी एबल टू लॉज हर कंप्लेन्स बेटर टू द विमन PSI. Goa state is 100% safe and secure. ओके हे आणि बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आमी वेगवेगळे जे मेजर्स घेतले स्पीकर सर. आमचे जरी पणजेन एक वुमन पुलीस स्टेशन आसा आनी दुसरें मडगांवांत आसा. मडगांवांत ताजें म्हणणें की सगळे आमी रिफर करता आसता जाल्यार हांव चॅक करता. आमकां स्पीकर सर ह्युमन रिसोर्स चड क्रिएट करपाक जाय. फक्त आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलें म्हणून जावचें ना. आतां म्हणटा तशें जर वुमन पुलीस स्टेशन 12 तालुक्यांनी जर घालपाक गेली जाल्यार 12 वुमन पुलीस स्टेशन ही सेपरेटली इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचो पडटलो परत आसर. तेज्या पेक्षा स्पीकर सर आयडिया तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमचो एक PSI आसात. आतां आमच्यो आनीक PSI ऑलरेडी लेडी PSI येता ट्रेन जावन. आमी नो डावट म्हणटा एखादी दुसरी केस आसतूय बी म्हणजे डील सारकी जावंक ना आसत किंवा तेंच्या बरोबर उलयता आसतना एखादें तेणी जर जितान एक विशय केलो SHOक तेकोन वुमन PSIचें सीट आसा. आमी हेजी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर. आमच्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनान वेगळे कडेन तांकां कॅबीन वेगळे कडेन तांकां चेंबर आनी थंयसर एडिशनल वुमन PSI वो ईच एंड एवरी वुमन पुलीस स्टेशनाचेर दिता. आनी शक्य जर आसत आमकां जाल्यार आमी 2 वुमन PSI ज्यो आसा पळय ह्योय दिवपाक मेळटा जाल्यार पळयता. लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल एडिशनल लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल ह्योय बी दिता. स्पीकर सर म्हाका खबर आहा वो 8 लाख म्हणजे 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा 8 लाख ह्यो चलयो आसा बायलां आसा आनी हांची सगळी काळजी घेवपाक आनी त्याच बरोबर जे वुमन ट्युरिस्ट येता गोंयांत तांची काळजी घेवपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा हे अंत्योदय तत्वाचेरूच काम करता. शेवटच्या मनशा पर्यंत हाजे आमी सगळ्यो सर्विसीस दिवपाचें काम करता. तितूंतले पुलीस डिपार्टमेंटूय बी काम करता. स्पीकर सर वुमन पुलीस स्टेशनाची क्रायम जी आसा पळय न्ही ही खूब मोठ्या प्रमाणात रजिस्टर्ड करून घेवपा खातीर आमी इजी करपाक म्हणजे एक तर डायरेक्ट आमचो नंबर आसात म्हणजे डायरेक्ट तेंच्यांनी जरी सांगत जाल्यार कन्सर्न वुमन PSI ताका कॉर्डिनेट करूं शकता आनी ताका आमच्या वुमन पुलीस स्टेशनाचेर आफोन हाडून ताचे कडेन तेज्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड करूंक शकता. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त सेपरेट फास्ट ट्रॅक कोर्ट हॅज ऑल्सो बीन सेटअप फॉर द स्पिडी ट्रायल ऑफ द क्रायम अगेन्स्ट द वुमन अँड चिल्ड्रन. Speaker sir, the charge sheet in this connection with the crime against women is invariably filed within the period of the 60 days. The Goa is the #1 state in the country in filing the charge sheet within the 60 days in such cases. So considering the crime against women and at a varies from the 7 to 8% and with the total reported crime and a woman police station at a taluka level तरी हेजी आयच्या घडी गरज ना but at both the district level ताजो आमी जशें पणजेंत आनी मडगांवांत आसात बट अजून एक सेपरेटली सपोज म्हापसान जर आमी विचार करपाचो आसत म्हणजे स्टेट लेवल आमी जरी पणजेंतले दवरले आसत जाल्यार म्हापसान वेगळे आनी मडगांवांतले आमी फूल फ्लेज वुमन पुलीस स्टेशन हाजो विचार आमी डेफिनेटली करता. कन्सिडरींग द आतां टुरिस्ट जे वाडटा हाजो सगळ्याचो विचार कन्सिडर करून म्हापसा एक मडगांवान एक आनी पणजेंतले हेडक्वॉर्टर्स वुमन पुलीस स्टेशन आनी प्रत्येक तालुका लेवलाचे ज्या ज्या जाग्यार आमचे पुलीस स्टेशन आसा थंयसर वुमन PSI 100% वेळ पडलो जाल्यार 2 आनी एडिशनल पुलीस स्टाफ हे आमी दिता. बाकीचे ती सगळीं जाणां वेल इक्विप्ड आसा. फाटलेच फावटी तांकां सगळ्या जाणांक लॅपटॉप आनी बाकीचे सगळे इक्विपमेंट इवन दो आमी आमच्या स्पेशली विथ द वुमन PSI जी आसा तितक्याय जाणांक वेल इक्विप्ड म्हणजे क्रायमान तेणी म्हटलें आसत सुद्दां आसत जाल्यार आमकां तांकां पणजे क्रायमान येवपाची गरज ना. तांच्यांनी आपल्या आसा त्याच पुलीस स्टेशनाचेर तेंची कसली कंप्लेन जी आसा ती त्याच पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या वुमन PSI कडेन दिवची जेणे करून इफ ती ट्रान्सफर करपाक जाय आसत सायबर क्रायमा कडेन जाल्यार आमचे वुमन PSI आसा पळय न्ही तेच ती कंप्लेन जी आसा ती वुमन सायबर क्रायमा कडेन जी आसा ती ट्रान्सफर करूं शकता. त्या खातीर म्हाका दिसता कन्सिडरींग दीस फॅक्ट